नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. चुकीच्या जाग्यार बसयल्ल्या सुचोवणी फलकाक लागून पर्यटकांक पडटात तालाबा. बागा हणजूणचो प्रकार, पर्यटक फुर्योज. पयल्याच पावसान तुंबलो परवडचो बायपास. रस्त्यार उदक तुंबिल्ल्यान गाडयांक करची पडटा सर्कस. लायटीचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार लोकांक घेवन देंवतलो रस्त्यार. केळशीच्या सरपंचाची शिटकावणी. पयल्याच पावसान बुडलो कुठ्ठाळचो नवो पूल. उदकांतल्यान वाट काडटना लोकांक जाले नाका पुरो. आनी कागाळी करून लेगीत कुडचडच्या गणेमरड वाठारांतली उदका पायपलायन जाली ना दुरुस्त. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बागा हणजूण वाठारांत रस्त्यार चुकीच्या जाग्याचेर वन वेचो बोर्ड मारून पर्यटकांक लुटपाचो प्रकार चालू आसा. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण हीच सत्य परिस्थिती आसा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. बागा हणजूण वाठारात रस्त्याचेर वन वे म्हणून बोर्ड मारला. वन वे म्हटले काय साहजिकूच पर्यटक असो वा हेर कोणूय मुखार वतलो, पूण बागा हणजूण रस्तो ताका अपवाद ठरता. कशें ते तुमीच पळयात. वन वे असा इथं बोर्ड लावलेला आहे. येणारी प्रत्येक गाडी जी आहे ती वन वेचा जो बोर्ड जो आहे तो डायरेक्ट समोर लावला आहे. इथं पाठीमागे जे बोर्ड आपल्याला दिसतात त्या कुठेही बोर्डवरती वन वे लिहिलेलं नाहीये. आणि जाणीवपूर्वक फक्त समोर इथं वन वे लिहिण्याचं कारण एकच आहे की समोर इथं पोलीस थांबलेले आहेत, जेणेकरून लोकांच्याकडून बेकायदेशीररित्या पैसे वसूल केले जातील अशा पद्धतीनं त्यांनी फक्त इथं वन वे बोर्ड लावलेला आहे. आपण बघू शकताय इथं समोर सगळे पोलीस थांबलेले आहेत. ह्या पोलिसांचा उद्देश एकच आहे की येणारी गाडी, आता बघा ही गाड्या चालल्या, गाड्या गेल्या, ही गाडी गेली, ही गाडी गेली, ह्या गाड्या सगळ्या वन वे चुकीच्या मार्गाने चाललेत. तर कारण असं आहे की वन वे गाडी आता माझ्या समोर थांबले आहेत. येणारा प्रत्येक माणूस कन्फ्युज होतोय. हे एवढे या पोलिसांना माहिती असताना सुद्धा जाणीवपूर्वक हे का फसवलेत, कारण त्यांना पैसे उकळायचे आहेत. ह्या रस्त्याचेर वन वे म्हणून बोर्ड मारला खरो, पूण हो वन वे न्ही हे मुखार तालावा दिवपाक राविल्ले पुलिसूच सांगतात. हो सगळो प्रकार पळोवन महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्या एका पर्यटकान ट्रॅफिक पुलिशेक जाप विचारली. हो बोर्ड चुकीच्या जाग्यार कोणे लायलो? पुलीस आसून ही चूक तुमच्या लक्षात कित्याक आयली ना अशें पर्यटकान पुलिशेक विचारले. ताचेर पुलीस ताका सांगता की हो बोर्ड खंय सरकारान लायला. डेंटलचे लावलेला ह्याचे लावल्या, मग तुम्ही तिथं वन वे का लिहू शकत नाही? डायरेक्ट माणूस समोर आल्यानंतर वन वे दिसते का? माणूस इकडे जाणार इकडे जाणार? मला जर सांगा तुम्ही. मी स्वतः जाऊन बघितलं तिथं, मला सांगा बोर्ड चुकीचे का लावले? गव्हर्नमेंटने लावले. गव्हर्नमेंटने लावले. जर तुम्ही पोलीस आहे, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे तर किती मोठ्या चुका मला जरा सांगा तिथं. अजापाची गजाल म्हळ्यार हो बोर्ड खंय सरकारान मारला. आमकां ते विशीं कांयच कल्पना ना हेवूय पुलिसूच सांगतात. आता चुकीच्या जाग्यार बोर्ड मारला ही कोणाची चूक आणि ती कोणे दुरुस्त करप ही विचार करपासारखीच गजाल जावन आसा. चुकीच्या जाग्यार बोर्ड मारून पर्यटकांक लुटपाचो तर हो प्रकार न्ही. हो देखो, इधर जो बोर्ड है ना, उधर अगर वन वे दिखा तो भी दिख सकता है, उधर दिखा नहीं देता है ना. उधर बोर्ड है ना, काही चूक नाही सर. मला काय माहिती ते बघा ना, ते बघा ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावसा पयलींचें नियोजनूच जावंक नाशिल्ल्यान पर्वरे हायवे लागींच्या बायपासाक पयल्याच पावसांत हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जाली. पर्वरे पोलीस स्टेशना फुडें बायपास आनी हायवे जंक्शना मदीं जल समाधी घेतिल्ल्यान गाडयांक सर्कसी करच्यो पडल्यो. ह्या रस्त्याच्या सायडीक पावसाचें उदक व्हांवोन वचपा खातीर गटार बांदल्यात, पूण थळाव्या पंचायतीन ते उसपूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक आडोवन उरलें आनी हांगासर उदक बऱ्याच प्रमाणात साचून उरलें. पळयात ह्या रस्त्यार गाडी चलोवप्यांचे जावपी हे हाल.
दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी विजेचो आपालिपा जावप ही सदांचीच गजाल जाल्या। परतून परतून कागाळी करून लेगीत कोणूच नोंदणी करिना अशी कागाळ वाठारांतल्या सरपंचांनी संयुक्त पत्रकार परिशदेंत केली। लोकांचे पाशयेस आतां सामके काबार जाल्यात। वीज खात्याच्या प्रशासनान सुदारणा जाली ना जाल्यार लोक रस्त्यार येतले अशी शिटकावणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान दिल्या। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन वीज पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांक कितलेशे त्रास सोंसचे पडले। हाची म्हायती कारमोण, ओर्ली, वार्का आणि केळशीच्या पंचायत वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन दिली। गरमेच्या दिसांनी ही परिस्थिती जाल्यार पावसान कितें जातले अशे हजार प्रश्न ह्या वेळार थळाव्यांनी उप्रासले। आमी मेन विलेजीस वार्का, कावेलोसी, कारमोना, ओर्लीम ह्यो सारक्यो आमी सफर जाले लास्ट 15 days। आनी लास्ट नायट आमकां 10 गेलो ती लायट 12, 12:30 देखून येयल ना, 1 o'clock कितें येयल्या लायट। द रिजन वी आर फ्रस्ट्रेटेड एंड वी हॅव कम हियर बिकॉज देर इज नो सोल्युशन टू द प्रॉब्लम। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज पावस पडना, वारोय ना, वादळ मोड जालें ना आनी लायट ना। इट्स अ फेलियर ऑफ सम कायंड ऑफ डिपार्टमेंट। आमकां लायट म्हणटाय ते कुंकळसून येता, वेळसून येता, वेळ्ळे फिडर। एवरी टायम ताणें सांगिल्लें तेश कोन्न मेन गेल्या, मेन गेल्या। आय मीन मेन कित्याक लागून वयता? वॉट इज द रिजन? हाव मेनी टायम्स वी हॅव टू टेल द पीपल बाबा मेन वयता, मेन वयता, मेन वयता जाल्यार ते फिक्स कित्याक कोनाय? ऑल दीस टायम वी आर लिसनींग। सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां, हेजो तुमी जाता तितलो बेगीन तेजो तुमी रिजल्ट दिवचो आमकां, म्हणजे कितें सोल्युशन। यू कॅनॉट से अगेन एंड अगेन वॉट वील हॅपन इन द मान्सून नाव? वॉट वील हॅपन वेन द हेवी रेनफॉल, विंड? सो माय रिपील टू द गव्हर्मेंट, थोड्या दिसांनी तरी आमी एक डिसिजन घेतली, लायटी तरी प्रॉब्लम सॉल्व जायना। आतां चोयला चिंचोडे, कुंकळे, वेळ्ळे, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड जाता। Frustration is building up, so that's why we are warning you better, your electricity department, you take pull up your socks and fix the problem. We don't want to hear any excuses. तसो पळोवंक गेलो जाल्यार मॉन्सून अजून गोंयांत सुरवात जालेलो ना। गोंयांत मॉन्सून पावपाचो आसा। काल तशेंच आयज सकाळी मॉन्सून पूर्व पावसान पणजे सयत हेर वाठारांनी हाजेरी लायली। कांय वेळ पडिल्ल्या ह्या पावसान कुठ्ठाळी नव्या पुलाचेर बरेच उदक साचलें। फाल्यां जर मॉन्सून पावलो जाल्यार ह्या सुवातेचेर कसली स्थिती निर्माण जातली हाची कल्पनाच करपाक जायना अशें शंकर पळुजीचें म्हणणें आसा। आमी आहा कुठ्ठाळे न्यू ब्रिजाचेर आनी हे कन्स्ट्रक्शन जे जावन आसा हे अशोका आमची दिलीप बिल्डकॉनान केला। आमी सदांच म्हणटा की MBRन फुडलें काम बरें करूंक ना म्हणून, बांबोळी टू पत्रादेवी। आतां हें उदीक जें सांठवलां न्हू, कितलें सांठवलें पळया। हे फ्लायओवराचेर हें उदीक आतां सांठवलां, कितें हेका आतां कोण रिस्पॉन्सिबल? आयज जी कामां केल्या न्हू MBRन, दिलीप बिल्डकॉनान, थर्ड क्लास क्वॉलिटीची कामां केल्या आनी सरकार दोळे धापून पळयता। तुमी पळोवंक शकता, हे आतां आयज पावस मातसो पावस पडला आनी हे सगळें उदीक भरलां। हें पळय कितें, हे 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास, हे 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास। बाबडे कोण 2 व्हिलर कामाक वयतात न्हू, भिजोन ऑफिसान वयताले आनी तुमी फक्त जे कन्सर्न जी डिपार्टमेंटां आहात न्हू तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालपाक जाय। दोळे धापून वखदी पळया आनी आमच्या घामाक कश्टाचो मरे पयसो, जो टॅक्साचो पयसो आमी पे करतात तो फुकटचो खायात मेले न्हू। सत्ता भोगूंक पावना आतां। कित्याक आयज हे तुमी आमकां जे डेव्हलपमेंट दिला न्हू, हे पळय हे निसंटान कळ्ळें तुका। हांव सदांच म्हणटा तुमी गोंयची वाट लायली, तुमच्या डेव्हलपमेंटान आमचें पर्यावरण काबार केलें आनी आयज सामान्य मनीस 2 व्हिलरवालो, मिडल क्लास लोक हे भोगता। कळ्ळें तुका। जाता जाल्यार मातशें करा म्हणून सांगा तेका, हें मरे आमकांच भोगचें पडटलें, कांय कामाचें ना तुमी। नॉनसेन्स गव्हर्नन्स। कुडचड्या मतदारसंघातल्या गणे मरड ह्या वाठारात पिवपाच्या उदकाची पायपलायन फुटपाचें प्रकरण चालू आसा। ताका लागून थळाव्यांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा। तशेंच ह्या वाठारात वीज पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी थळावो आमदार निलेश काब्राला कडेन वीज आनी उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी शिव अयोध्या संघर्श युनिटाचे उपाध्यक्ष राजू मोरजकार हाणें केली। हांव सध्या गनमटा एक कुचडे कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा आनी हांगा जी पायपलायन फुटल्या ती लोकांनी फुटल्यान कंप्लेंट दिवन सुद्दां एक आजून रिपेरिंग जायना।
आनी आज हे उदक उचकून हे काम करपाक चालू आसा तेंचे। आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा उदकाचेच हे न्हू पूण लायटीची समस्या अशीच आसा की हे उदक डेली एक दीसभर लोकांक उदक मेळना। आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा लायट हे लायटीचे केबल जेन्ना फोडून घालपाक गेल्यार तेन्ना हे फोडटा आसतना तांकां खबर ना की खंय पायपलायन कितें आसतली। हांव म्हणटा कितें की जर हे जेन्ना काम करपा आसता तेन्ना खंयचे पिडब्ल्यू मनशांक कोणाक सांगून तेंचो एक मनीस त्या मनशाक हाडून हांगा काम करपा जालें, कित्याक त्या मनशाक खबर आसा खंय पायपलायन खंय खंय गेल्ली आसती। आनी हे जर काम केलें वेवस्थीत केलें ही पायपलायन रोवपाची ही परिस्थिती येना। दुसरी म्हळ्यार हे पिडब्ल्यूचे इंजिनियर जे आसा ते तांकां पडूनच गेले ना, कारण हेचेर मातशें आमची कापडासराचें लक्ष घालें, कित्याक हे जे न्हिदलेले आसा तांकां मातशें जाग करचें। तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर आसात तांकां मातशें जाग करचें, कित्याक हे एरियेक सदांच लायट म्हणजे आसना, कित्याक 5-5 वरां लोकांक लायट आसना हांगा। आनी डेलीचो इश्यू जाल्लो आसा लायटीचो, कित्याक आमी सोशल एक्टिविटी करता म्हणून लोक आमकां केन्ना फोन करून सांगता की ह्या एरियेक अशे प्रॉब्लेम जातात म्हणून। आनी तशेंच हांव पयलीं हांव तेंचे आमचे उदय दयकर जो इन गोवाचो रिपोर्टर आसा तेजें हांव अभिनंदन करता, कारण असले इश्यू तो जपाजप घेता आनी लोकांक ही दाखोवन दिता ही अशी परिस्थिती निर्माण जाता म्हणून। गोमंतक भंडारी समाज आणि रान खातें हांच्या जोडपालवान पुराय गोंयभर रोपां लावपाच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो। वन महोत्सवाच्या निमतान रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत युवा समितीच्या वांगड्यांनी रोपां लायलीं। अंदूच्या वर्सा पावस उसरा येवपाक लोकूच कारणीभूत आसा। बेकायदेशीर झाडांची बेकायदेशीर रित्या कत्तल जाता, देखून आमची इकोसिस्टम सध्या हाल्ला। पर्यावरणाचें संतुलन राखपा खातीर झाडां लावपाक जाय ह्या उद्देशान समाजा वतीन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। केरळात 8 दीस उसरा हाजेरी लायल्या उपरांत मॉन्सून निमणे गोंया पावलो। नैऋत्य मॉन्सूनान आता रत्नागिरी मेरेन मजत मारल्या। केरळात पावल दवरल्या उपरांत मॉन्सून 6 दिसा गोंया येता, पूण ह्या वर्सा बिपरजॉय चक्रीवादळाक लागून ताणें हे अंतर 3 दिसांत पुराय केला। रत्नागिरी मेरेन मॉन्सून दाखल जाल्ल्याच्या हवामान खात्यान म्हटलां। दर्या खुबळ्ळा, ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। वागातोर दर्यावेळेर सेल्फी काडटना एका पर्यटकाक बुडून मरण आयलें। हो पर्यटक मूळ उत्तर प्रदेशाचो, हालीं तो गोंय भोंवडेचेर आयिल्लो। वागातेर दर्यावेळेचेर फातरार उबो रावन सेल्फी काडटना पांय निसरून तो दर्यांत पडलो। ह्या घडणुके उपरांत दृश्टी रक्षकांनी आनी ताच्या इश्टांनी अणजूण पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। हम लोग नहाने गए, नहा रहे थे तो आगे से मतलब कैप्टन लोग 2 बार वार्निंग दिए, तो हम लोग कैप्टन को मतलब बात को लेके मैं तुरंत निकला। इतना पानी से मैं आगे नहीं बढ़ा, पीछे ही रुक गया। उनको भी बोला, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा 2-3 हाथ मतलब दूर पे थे, तो मैं बोला कि नहीं इससे आगे मत जाइएगा, आप नहाइए और तुरंत बाहर आइए। तो मैं यहाँ से इस गेट के पास तक गया और वहाँ पे अब मैं कपड़ा अपना निकाल के मतलब सारा कुछ वहीं पे रखा था, वो अपना सारा कुछ पहन रखे। मोबाइल ईयरफोन मेरे को दिए थे, तो मैं अपने पास ऐसे ही मतलब हाथ में लिया था। मैं वहाँ पहुँचा तो मोबाइल ईयरफोन बंद करके रखा, उसके बाद मैं अपना मतलब कपड़ा चेंज कर लिया। तो वहाँ पे जो ये भी था उसको निकाल के मतलब गाड़ के फिर इसको मतलब मैं पहन के तब ऊपर से इसको पहन के बस आया। तो उसके बाद से देख रहे हैं कि मतलब वो पहाड़ी के पास में आ गए थे, लेकिन पहाड़ी के पास से वो आए तो किधर गए किधर नहीं गए ये मेरे को नहीं दिखा कि मतलब वो किस साइड में गए हैं किस साइड में नहीं है। मैं तभी से उनको यहाँ से उधर तक पूरा खोजा, लेकिन जहाँ हम लोग कपड़े निकाल रहे थे ना वहाँ पे हम लोग को स्पष्ट दिखा कि मेरा कपड़ा यही है, मेरे को इधर से कहीं जाना नहीं है। 2 लोग थे।
केस्तांव झगड्यो आनी मारामारी मदीं जावपी कुडका बांबोळी ताळावलेची ग्रामसभा ह्या फावट शांत आनी बऱ्या पद्दतीन जाली. ह्या फावट व्हडलोसो बोवाळ जालो नासलो तरी थळाव्यांनी उदक, पंचायतीचें बजेट आनी हेर विशयांचेर पंचायतीक वडीर काडले. थळावे आनी सरपंचा मदीं पेटले, पूण त्या उपरांत सरपंच आनी सचिवान तांचे विशय जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलें. गांवांत उदरगतीची मारामारी आसा, उदकाची सामकी हांगासर हालत जाल्या आनी जो मेरेन गांवांत उदका पुरवण सारकी जायना तो मेरेन व्हडल्या रहिवासी प्रकल्पांक परवाने दिवचे न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केली. तशेंच पंचायतीचो अर्थसंकल्प ग्रामसभेत संमत न करता पंचायतीच्या बसकेक संमत केला असो आरोप करीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर फारपेट केले. करूंक जाय मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका म्हणून हांगसर मेगा कन्स्ट्रक्शन मल्टी डेव्हलपमेंट कॉम्प्लेक्स आनी कितें मोर दॅन 2 BHK ते फ्लॅट येता ते आमकां नाका मेगा कशें आमचे विलेज ज्युरिडिक्शन कित्याक शॉर्टेज ऑफ वॉटर. जर तुमी आमचो वॉटर इश्यू पयलीं सॉल्व करता जाल्यार हें मूव कर तांकां कन्स्ट्रक्शन पयलीं आमचो इश्यू सॉल्व करूंक जाय. ग्रामसभा जाल्ली आनी ती ग्रामसभार हे लोकांचे खूब इश्यू आसले. एक इश्यू म्हणपाचो तो बजेटाचो आसलो. बजेट हे सरपंचान प्लेसूच करूंक ना आनी प्लेस करना आसतना तिणे एप्रूव केल्लो. जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले अंडर सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 1C अंडर ग्रामसभा कित्याक प्लेस करूंक ना, तिका रिप्लाय ना जाल्यार आनी आमी त्या ऑब्जर्वराकूय इन्फॉर्म केलें ते रिपोर्ट दी म्हणून की व्हिडिओ हेज्या बाबतींत. तेज्या उपरांत खूब डिस्कशना उपरांत आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मिटिंगे खातीर तिका एप्रोच केले. तियेन आतां सद्या वयली ओके म्हटला. ती नेक्स्ट डे इन्फॉर्म केली. आनी सेकेंड आहले ते टॅक्स आहले गार्बेज टॅक्साचेर. जे गार्बेज टॅक्स कलेक्शन आहा तेजेर खूब इश्यू आहा कुर्का पंचायतीन. कित्याक कुर्का पंचायतीन 6 गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स येतात. GMC क्वॉर्टर्स, डिफेन्स क्वॉर्टर्स, ISPW क्वॉर्टर्स, ऑल इंडिया रेडिओ, BSNL, CPCW हे क्वॉर्टर्स येतात. हिंचे टॅक्सेशन पंचायत करिना आहले कलेक्ट आनी ते कलेक्ट करपाक तिंका टायम जावं खंय ते खातीर ते थोडे सटन लोकांचे जे विलेजर आहले तिंचेच कलेक्शन करता. तेवूय आमी ऑब्जेक्शन हाडला आनी सद्या पयलीं पेंडींग दवरला गार्बेज कलेक्शना खातीर. आनी तेज्या उपरांत आमी तिवूय स्पेशल ग्रामसभा मागला आनी ती आतां नेक्स्ट डेट इन्फॉर्म करतली. वी नीड अ कॉपरेशन. न्ही एवरी टायम बोवाळ जाता सो आतां आयज काय बरी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा इज फॉर द पीपल एंड आय एम देर टू कॉपरेट. बट एवरी टायम इट वॉज मेस, इट वॉज क्यूअर्स, कोण कोणाक मारता, कितें जाता, रोखता व्हांवता. दॅट शुडंट हॅपन. सो अशें जर कॉपरेशन जाय ग्रामसभा कित्याक डिले जातली. आज कुडका विलेज पंचायतीची ग्रामसभा जाली. इट वॉज अ गुड ग्रामसभा विथ ऑल कॉपरेशन ऑफ ऑल द विलेज पीपल एंड एवरी वन. आणि बजेटाक लागून वी वील हॅव अ स्पेशल ग्रामसभा. ऑलरेडी वी हॅव सेड दॅट वी वील होल्ड अ स्पेशल ग्रामसभा फॉर दॅट इन अ मंथ or near to that. And main issue is scarcity in all the wards. So take a look, we will discuss this in a special meeting and take necessary action and make provision that no problem villagers face karta for the several months now. I will try my best keep what is scarcity issue खूप प्रमाणात कमी जावपाक. आय वील ट्राय माय बेस्ट. आणि अजून एक आमच्या मेंबरान डॉक्टर संजय कोरगांवकर तांणी सजेशन दिलां की वॉट आर द प्रोविजन्स दॅट वी कॅन मेक टू इनक्रीज द वॉटर सप्लाय. सो तोवूय आमी कन्सिडर करतले अँड वी वील डिस्कस दीस इन द स्पेशल ग्रामसभा. थँक्यू वेरी मच. गोमंतक पालक परिशद ह्या मंचा वतीन येता त्या 24 जुनाक दिवचले मोबायलाचे दुश्परिणाम ह्या विशयाचेर एक कार्यशाळा घडोवन हाडटले. भुरग्यांक मोबायला पासत पयस कशें करप त्या विशीं पालकांक जागृत करपा खातीर मार्गदर्शक तयार करपाक ही कार्यशाळा आयोजीत करतले अशी माहिती गोमंतक पालक परिशदेचे निमंत्रक दिलीप बेतकीकारान दिली. नवी शिक्षणीक धोरण यशस्वी करतले जाल्यार पालकांचो सहभाग म्हत्वाचो आसतलो अशें बेतकीकाराचें म्हणणें आसा. सद्याच्या घडयेक भुरगीं आनी मोबायल हो विशय गंभीर जाल्लो आसा. ह्या विशयाचेर पालकांक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा अशें ताणें म्हटलें. परिषदेमध्ये आपण अनेक प्रकारच्या विविध प्रकारच्या संस्था संघटना यांचा सहयोग घेण्याची आमची कल्पना आहे. शाळा असतील, क्लब्स असतील, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, क्लब्स, असो कल्चरल क्लब्स असतात, या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा. सध्या एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न जो आहे तो आहे मुलं आणि मोबाईल. तर असे अनेक विषय जे आहेत त्याच्यातला आत्ता आम्ही एक विषय इमिजिएटली जो घेतला आहे तो आहे मुलं आणि मोबाईल.
या मुलं आणि मोबाईल हा विषय घेऊन या डिचोली तालुक्यामध्ये अनेक गावांच्या मध्ये हा विषय त्या ठिकाणी जाऊन मांडणारे वक्ते तयार करणे, अशा एक 20-25 जणांची कार्यशाळा 24 जूनला इथं डिचोलीत होणार आहे. त्या कार्यशाळेमध्ये मुलं आणि मोबाईलचा काय परिणाम होतो, त्याच्यात काय करता येते, धोके काय आहेत, त्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. म्हणजे प्लस पॉईंट पण आहे, त्याचा विधायक उपयोग पण करून घेत आहेत. तर विध्वंसक पण आहे, विधायक पण आहे. इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड ज्याला आपण म्हणतो. पण याच्या बाबतीमध्ये पालकांना समजावून सांगतो, कारण अनेक पालकांच्याकडे आत्ताची सगळ्यात मोठी समस्या आहे की अगदी लहान वयापासून मुलं मोबाईलला चिकटलेले असतात, तिथून दूर होत नाहीत आणि त्याचे आरोग्यावर, शिक्षणावर, मानसिकतेवर, कौटुंबिक जे फॅमिलीचं एक स्वास्थ्य असतं त्याच्यावर खूप मोठे दूरगामी असे परिणाम होतात. पण त्याचं निदान याच्यातले धोके काय आणि त्याचा उपयोग कसा करायचा, विधायक उपयोग कसा करायचा. म्हणजे नुसता मोबाईल वापरू नका असं म्हणूनही चालणार नाही. ते कधी कसं चांगल्या विधायक पद्धतीने वापरता येईल याबद्दलची एक वैज्ञानिक सर्वदृष्टीने माहिती देणारे काही छोटे छोटे कार्यक्रम गावागावामध्ये घ्यायचे. पण ते करण्यासाठी आम्हाला त्याला आपण रिसोर्स पर्सन म्हणतो, असे रिसोर्स पर्सन तयार करायचे. अशी ही 24 जूनला अशी एक कार्यशाळा होणार आहे. ह्याच वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे असतात त्याची विमानतळ पालक परिषद जी असतात तिच्याकडे किंवा आम्ही काय गजाली प्लॅन केल्या त्या गजालीमध्ये, कारण पालक परिषद असेच नाव असल्या कारणान पालकांकडे चढ फोकस करून शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे कसे वचप जे ह्या नव्या शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित असं आणि आवश्यकही असं अशा या विषयाचे आम्ही काम करण्यास सुरुवात केली. वाळपय फुटबॉल विकास केंद्र, गोंय फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आणि फिनिक्स क्लबाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या वाळपय फुटबॉल लिगाचे उक्तावण आयतारा सकाळी वाळपय नगरपालिका मैदानाचेर जाले. उपाध्यक्ष इद्रुस शेख, नगरसेवक रामदास शिरोडकर, फुटबॉल पंगडाचो धनी सय्यद सरफराज, रामदास शिरोडकर, समीर तलाब शेख, जयंत वरक, अब्दुल्ला खान मुखेल सोयरे म्हणून लिगाच्या उक्तावणाक हाजीर आशिल्ले. ह्या फुटबॉल सर्तीत 4 पंगडांनी वांटो घेतला. सर्तीत वांटो घेतिल्ल्या मानेस्तांनी सगळ्या सर्तकांक परबी भेटयली. वेर्ले काणका एका घराचेर आयतारा माड पडलो. ही माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनास्थळाचेर येवन ही पळोवणी केली. उपरांत माड कटरान कापून घरा वयल्यान तो काडलो. पावसा पयलीं घरा कुशीक आशिल्लीं झाडां एखादी पडपाच्या अवस्थेत आसत जाल्यार लोकांनी ती कापून उडोवची अशें उजो पालोवपी दळान कळीत केलें. पावसाच्या दिसांनी वाऱ्या सयत झाडां पडटा, देखून आजूबाजूच्या लोकांचो वा स्वताचें लुकसाण जावचें न्हय ह्या खातीर दर एकल्यान सरभोंवतणी नितळ दवरचें अशें उजो पालोवपी जवानांनी स्पश्ट केलें. तेन्ना आमी कनोड गेलो हांगा पळयलें जाल्यार माड जो आहा तो लँड जावन आसा घराचेर. सो तो जर वारो येयलो, व्हडलो जर वारो येयलो जाल्यार तो ते सायडीक वचून ते घरा हांगर सायडीक जे आहा ते रुफींग टायल्साचे आहा. सो तेजेर पडल्यार तेजी ते खूब लुकसाणी जावंक शकता. सो आमी तुरंत एक एक्सपर्ट कटराक कॉल केलो आनी ते ओनराकूय सांगलें की हे एक्सपर्ट कटराक शिवाय जावचें नाका, कारण ते शॉर्ट पीस करूनच ते कट करून दिवंक जाय. सो तो एग्री जालो. ओनर जो घराचो मालक जो आसलो तो एग्री जालो. सो आमी ते तुरंत आमचें नांव कितें वासू म्हणून एक एक्सपर्ट कटर आसा ताका आमी कॉल केलो. तो येयलो आनी तेणी वयर चडोन तुरंत ते स्मॉल पीस करून कट करून सेफ सारके देवयले सगळे आनी आतां तें काम कंप्लीट केलां. समर सिजन आसता तेन्ना पयलो तेंच्यांनी तो एक कातरून घेवंक जाय, जेणे करून दुसऱ्याची हानी जावची ना, स्वताची हानी जावची ना. ह्या खातीर हांव मागता की लोकांक अशें माड जावं खंयचें व्हडलें झाड जर आसा जाल्यार ते गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून कायदेशीर प्रोसिजर्स करून ते कट करून घेवचे. अशें आमचे कडेन एक्सपर्ट कटर आसतात, सो तांकां कॉल केल्यार ते येवन ते कट करून शकतात.
वीज खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून पर्वरे वाठारात एका गायीक जीव वगडावचो पडलो असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजेकारान केला. ह्या घडणुकेचे प्रायश्चित्त म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशें पणजेकाराचें म्हणणें आसा. ह्या घडणुके वयल्यान गोंयच्या मनशांक आनी जनावरांक सुरक्षा दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान अपयशी थारला अशें तो म्हणटा. पर्वरी वाठारान एक गोमाता आमची गाय लायटीच्या शॉक लागून तिचो दुर्दैवी आयज मृत्यू जालो. गोंयचें सरकार असंवेदनशील बेजबाबदार सरकार जावन आसा. लायटीचे खाते आनी लायटीचो मंत्री इतले असंवेदनशील आसा, इतले बेजबाबदार जाल्ले आसा की तेंच्या निश्काळजीपणाक लागून आयज एक गायीचो अंत जाला. तो आमी मागणी करता हे जे बेजबाबदार सरकार आसा आनी बेजबाबदार जो लायटीचो मंत्री आसा तेणी सर्वस्व ही जबाबदारी स्विकारून प्रायश्चित करचें. गोमाता मेल्ली आसा तेच्या खातीर ह्या मंत्र्यान प्रायश्चित करचें आनी आपणाच्या पदाचो ताबडतोब राजिनामो दिवचो. हेच्या पयलीं जायते घटना घडलेल्यो आसा. ह्या लायटीक लागून उक्ताड्यार हेंची जंक्शन बॉक्सां, हेंचे ट्रान्सफॉर्मर, खंयसर वायरी लायव्ह वायरी उगड्यो आसा आनी कितल्याशाच लोकांक दुर्दैवी अंत येयल्लो आसा. कितल्याशाच लायटी खात्यान काम करपी कर्मचाऱ्यांक मरण येयल्लें आसा. तांकां जी सुरक्षा यंत्रणा दिवंक जाय ती यंत्रणा दिवपाक हे सरकार फेल ठरलेलें आसा. त्या खातीर कितलेच लोक त्रासान पडलेले आसा. आयज हे खातें फक्त लोकांक त्रासान उडोवपा खातीर नकळत लायटीची बिलां वाडोवपाक व्यस्त आसा. हें सुरक्षा दिवपाक जाय जनतेक, गोरवांक आनी लोकांक जी थकाय दिवपाक जाय ती ना दिनासतना हें सरकार आयज लोकांचो जीव घेवंक व्यस्त आसा. सो आमी मागणी करता गोंयचो लायटीचो मंत्री सुदीन ढवळीकर हेचे कडेन, खऱ्या अर्थान जर तूं गोमाताक मानताय जाल्यार प्रायश्चित कर आनी ताबडतोब तुज्या पदाचे राजिनामो दी, कित्याक तूं लोकांक आनी गोरवांक सुरक्षताय दिवपाक तुमी फेल जाल्ले आसा. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.